आमच्या अख्खे मुर्मगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तो स्वता आमच्या मुर्मगांव फोर्टाचेर येयलो इन्स्पेक्शन करपाक। कित्याक जेन्ना हांव तेजे कडेन कंटिन्युअसली तेजे कडेन एवरी मिटिंगेक हांव हो विशय घेवन तेजे फाटल्यान लागलोलो आनी ताणें स्वता येवन पळोवन ताणें एश्युरन्स दिल्लेलें आसा की जो फोर्ट आसा आमचो मुर्मगांवचो तो रिस्टोर जातलो। त्याच बरोबर जो वायस रिगल पॅलेस हे दोन्ही प्रॉपर्टी जी आसा ते तुमकां खबर आसा ती एमपीच्या अंडर आसली। आमकां थंयसर लोकांक लागून रस्तो नासलो फोर्टार वयपाक, तो रस्त्याचे अरेंजमेंट सुद्दां करून दिवपाचें काम आमच्या चीफ मिनिस्टरान चेअरमॅना कडेन उलोवन केल्लेलें आसा। त्याच प्रमाणे वायस रिगल जो तेंच्या प्रॉपर्टीन येता, तेंच्यांनी जो प्रॉपर्टी भितर आपलो वायस रिगल घेतलेलो आसा तो आयज काल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना दिल्ली गेलो, शिपिंग मिनिस्टरा कडेन ताणें मिटींग करून तांकां तेंच्यांनी नोट घातलेलो आसा की हो वायस रिगल पॅलेस आसा तो आमच्या आर्कोलॉजी आनी आर्चर्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर दिवचो म्हणून, जे कारण आमी तो प्रिजर्व करूंक शकतलो लोकांक लागून, टुरिजमाक लागून। एक खरेंच आनंदाची गोश्ट, कित्याक जे विशय आमी मांडटा आनी तेजें जेन्ना सोल्युशन येता आनी खंय तरी ते पायपलायनीन येता डेव्हलपमेंट तेज्या निमतान, जाल्यार खंय तरी मनाक एक समाधान मेळटा। आनी परत एकदां हांव आमच्या अख्ख्या मुर्माच्या लोकांच्या तर्फे हांव परत एकदां अभिनंदन करता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे, कित्याक तेंच्यांनी हो मुर्मगांवचो इश्यू आसा तो आमच्या सेंट्रल लेवला कडेन पर्यंत व्हेल्लेलो आसा, कित्याक हो सॉर्ट आउट करपाक लागून। बाकीचे बारीक बारीक इश्यू आसलेले मुर्मगांवाचे तेवूय तेंच्यांनी विशय काल खुबशे विशय आमचे सेंट्रल शिपिंग मिनिस्टरा कडेन मांडलेले आसा। इवन आमचे बिजनसाक लागून जे बिजनस हांगा प्रायवेटायज जावलेलो आसा, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बर्थ नंबर 1 to बर्थ नंबर 9 पर्यंत प्रायवेटायज जाल्लो आसा। आनी प्रायवेटायज जाल्ल्या कारणान आयज एमपीटी जे 2012 जेन्ना मायनिंग बंद जाली तेन्नाच्यान फोर्सफुली जे एमपीटीचे वर्कर्स आसलेले तांकां सगळ्यांक वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाक लायले आनी न्यू रिक्रुटमेंट तेंच्यांनी टोटली बंद केल्लें आसा। तेज्या लागून आयज खुबशे जॉब एम्प्लॉयमेंट जे एमपीटीन पयलीं जाताले ते आतां बंद जाल्लेले आसा। आतां ते प्रायवेटायज जाल्ल्या कारणान तेंच्या अंडर कांय उरलेलें ना कारणान ते जॉब्स घेयना आनी प्रायवेट कंपनी जे आसा ते आपल्याक जाय त्या प्रमाणे करपाक लागलेले आसा। आयज बर्थ नंबर 1 to बर्थ नंबर 9 प्रायवेटायज जाल्लो आसा, हो पयलीं जाल्लो। जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना आतां बर्थ नंबर 10 आनी 11 खंय तरी ते प्रायवेटायज करपाक, आनी तेज्या लागून तुमी पयलें आसतलें हांव एसेंब्लीन सुद्दां ह्या विशयाचेर उलयत आसा। हे दोनूच बर्थ उरला जे आमचे लोकल्स थंयसर बिजनस करता, लोकलांच्यो गाडयो चलता, ट्रक चलता, मशिनरी चलता, स्ट्यूडोरींग चलता। आनी जर हेवूय जर तुमी प्रायवेटायज करतलो आनी मॉनोपॉली करपाक दितलो जाल्यार हे योग्य न्हू म्हणून हांव झगडात आसा। इवन शिपिंग मिनिस्टरा कडेन हो विशय आसा तो आमी मांडलेलो आसा। सीएमानूय आमची एक मिटींग फिक्स केलेली लास्ट टायम जेन्ना तेंचे कन्वेन्शन आसलेले आमचे सावथ गोवान, तेन्ना आमची मिटींग जालेली शिपिंग मिनिस्टरा कडेन। सगळे स्टेक होल्डराक घेवन हांव थंय गेल्लो मिटींगेक आनी ते मिटींगेक डिस्कस केले आमच्या शिपिंग मिनिस्टराक आमी ब्रीफ केलेले आसा आनी तेणेन खंय तरी तेजी दखल घेतलेली आसा की हो पोर्ट आसा हो बर्थ नंबर 10 आनी 11 आसा तो प्रायवेटायज जावचो न्हू, एका कंपनीक दिवचो न्हू म्हणून। जे ते एका कंपनीक दिवपाक सोदता तेका दिलो तो मॉनोपॉली करतलो आनी बाकीचे सगळे। सो हे खुबशे विशय आसा ते हांव खंय तरी लगातार ते आमच्या एसेंब्लीन मांडत आसा, सीएमा कडेन उलयत आसा, शिपिंग मिनिस्टरा कडेन उलयत आसा। तेजो आउटकम हाडपाक लागून म्हाजो प्रयत्न चालू आसा, कित्याक म्हाजो इंट्रस्ट फक्त इतलोच आसा कित्याक मुर्मगांवच्या लोकांक लागून। हांगा जो मुर्मगांवचे लोक जे पयलीं कितलेशे कामाक वयताले, एमपीटी नासताले, मागीर ती एमपीए जाली, पोर्टान वयताले, ते खंय तरी म्हाका दिसता बिजनस डावन जाल्लो आसा। बट आयज खंय तरी म्हाजो प्रयत्न आसा, जे पयलीं ट्रान्सपोर्टेशन जे सड्या वरसून म्हणल्यार आमच्या एलमंती कडसून, जेटी बागा वरसून, बोगद्या वरसून, सड्या वरसून जे वयताले ट्रान्सपोर्ट तेवूय आनी एक म्हयन्या भितर बंद जावपाचें आसा, कित्याक न्यू ब्रीज जो जाल्लो आसा फ्लायओवर तेजे वरसून वयपाचें आसा। सो खंयसरूच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे पयलीं खुबशे डस्ट पोल्युशन जाताले ते खंय तरी आमकां कमी जातले, हो म्हाजो प्रयत्न। जे म्हाका खबर आसा आमच्या लोकांक जे त्रास जाता थंयसर हांव सदांच फुडें आसा आनी म्हाजो प्रयत्न आसा की लोकांक खंय तरी हेजे भितर मात तरी आदार करपाचो।